दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी अजारायस उज्या मध्ये उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाळ सांडूं नाका. तुवें मळबाच्या नोकेत्रा सारकी आनी वेळे वयले रेवेच्या कोणया सारकी हिशोब नासतली सोंसोत भासायलेली त्या तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून, आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलूत विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रा परस ल्हान जाल्या. सोडयेक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमचे बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद्न ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कृपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकरेंचे आनी पाडकुल्यांचे वो दांत्या मोठ्या मेंढऱ्यांचे होम जाल्ले परी आमची खोती परीत काळजां आनी खालती जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावं आयचे दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान, आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात ती कदींच फटवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागता, तुजे बें धरता आनी तुजे मुखामळ आशेवन सोदता. आमकां लोजेक सांपळावंक दिवं नाका, आनी तूं दुबळ, दुलोब आनी बोव काकलूतजार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांच्या कोरण्या परमणे आमकां सोडवण दी, आनी तुज्या नांवांक महिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलूंक दी. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. सबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. सबाब, तुजे बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. सबाब, तुज्या बोळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान तावन म्हजीशी परतून येयात. कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलूतसार. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गींचेर आस.
हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 ताळेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताच्या बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुन्यान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचेर चुरचुरे धरून दुन्यान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बुणकुणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखोवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोनयाक ताणें कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरचे चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका घोसपाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कितले पावटी चुकल्यार हांवें बक्षूंचो. नियाळाक आदार. आदलो जुआंव पाप साहेब दुसरो आपल्याक जोखमी केलोल्याक भेट दिवंक बुणकुणींत वचून ताका बक्षिता. स्टीवी ग्राहम हिच्या पोतींनी आपल्या कुटुंबाक मारलोल्यांक म्हणलें, हांव तांचेर शिराब घालिना, पूण तांकां बक्षिता आनी तांचे खातीर मागता. देवान तांकां आपलो उजवाड फावो करूंक. सिस्टर राणी मारयेक जिवेशी मारलोल्या सुंदरलाल हाका बोक्षणे दिवंक तिचे माद्र भयणी आनी आवय थंय बुणकुणींत वचून ताका राखी बांदून देवाच्या नांवान बक्षितात. हें बोक्षण्याचें देणें बेश्टेंच येना आनी जिवितांत बरें करीत रावंक जाय. देवालें काकलुतीचें देणें तें सगळ्यांकूच मेळना, पूण जो कोण मागण्यांत रावता ताकाच फावो जाता. इंग्लीश भाशेन म्हणटात, टू कमीट एरर इज ह्युमन बट टू फॉरगिव्ह इज डिवायन. म्हणजे चूक आदारप हें मनशाळाय, पूण बोक्षणें दिवप हें एक देवीक देणें. देवाचें उतर आपणाचेर पातक केलेल्या पेल्याक माप मेजप नासतना बोक्षणें दिवंक सांगता तें मेळटा. जेजू खरायेन आपल्या शिसांक समजायता बोक्षणें दिवंक. देव करपा दिता जाल्यार आमी फाटीं कित्याक? हांव जर दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार सुर्गीचो बापूय आमकां बक्षिचो ना म्हूण शिसांक कळयता. तर आमचेर चुकलेल्यांक बक्षूंक हे प्राचीत काळांत एक बरें जिवीत जिवंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, चुकलेल्यांक बक्षूंक आनी देवीक कृपेंत जिवंक सदांच वावुरया.